नमस्कार, पळया अपडेट खबरो। पार्सेकार सरकाराचो पहिलो मंत्रिमंडळ विस्तार शेनवारा। मिकी आवेर्तानाक करतात मंत्री। शेनवाराच खाते वाटप। मुख्यमंत्री पार्सेकार म्हणतात सोमारा मंत्री घेतले खात्यांचो ताबो। मनोहर पर्रीकार उत्तर प्रदेशांतल्यान बिनविरोध राज्यसभेचेर। शुक्रारा सोडटा पणजेची आमदारकी। पणजे पर्रीकाराचे उत्तराधिकारी म्हूण बीजेपी अपक्षांची सिग्नल सोडपाक सुरवात। काँग्रेस थंड। पणजे काँग्रेसीचो उमेदवार आपुणूच। महापौर सुरेंद्र फुर्तादाची काँग्रेस हाऊसान लुइजिना मुखारच घोषणा। लुइजिन म्हणटा दिल्ली विचारचे पडटले। बाबुशाचे घोषणेचेर मात काँग्रेस उगे। दाबोळेचो विमानतळ चालू उरतलो हे बरोवन दिवचे। वास्कोचो आमदार कार्लोस आल्मेदाची संरक्षण मंत्री पर्रीकाराकडेन मागणी। अलिना म्हणटा पर्रीकाराचेर विश्वास। आणि नेहरू जयंतीक काँग्रेस आमदारांकूच ना फुरसत। काँग्रेस हाऊसान लुइजिना बरोबर फक्त राणे बापूय पूत। मडगावात दिगंबर कामत नेहरू जयंती बंद केली म्हूण मोदी सरकाराचेर टिका। खबर विस्तारान। पार्सेकार सरकाराचो शेनवारा मंत्रिमंडळ विस्तार जाता। मिकीक आनी आवेर्तानाक मंत्री करपाचे थारला। शुक्रारा सोपतविधी करपाचो सरकाराचो विचार आशिल्लो। राज्यपाल गोंयाभायर आशिल्ल्यान बेत शेनवाराचेर पडलो। नवे मंत्र्यांची खाती आनी मंत्रिमंडळातले रिते सुवातेचेर दोन मंत्री थारावंक मुख्यमंत्री पार्सेकार आनी पक्षाच्या फुडाऱ्यांची पर्रीकारा बरोबर बिरेस्तारा बसका जाली। खाती शेनवारा वाडटले। गृह, अर्थ, मायनिंग आनी शार नगर नियोजन आपल्याकडेनूच दवरतलो म्हूण पार्सेकार प्रुडंटाकडेन हे पयलीं उलयला। दोन इंडक्शन जे स्लॉट्स असले तातूंत आवेर्तान बाब आनी मिकी ह्या दोगांयचें इंडक्शन करपाचें थारायलां। फक्त ते परवां शपथविधी जातलो। हय ना राज्यपाल ना आसा, त्यामुळे ती फाल्यां पावतली आनी त्या प्रमाणे टायमींग सरतलें आनी परवां शपथविधी जातलो। ह्या दोगांचें म्हाजे कडेन उरतली तो पर्यंत आनी परवां आनी एक काडची पडटली ऑर्डर। फाल्यां काडल्यार 10 जाणांची काडची पडली आनी उरलेली म्हजेच बरोबर उरतली। परवां वेगळी काडची पडटली। आतां 12 मंत्र्यां पैकी 4 जाण कॅथलीक भाव जातात, त्यामुळे 33% रिप्रेझेंटेशन कॅथलीक भावांक मेळ्ळेलें आसा। गोयच्या मंत्र्यांच्या खाते वाटपाचेर बिरेस्तारा दिसभर बीजेपीचे कोर कमिटीन मनोहर पर्रीकर आणि लक्ष्मीकांत पार्सेकाराक घेवन तकली चलयली। रक्षामंत्री पर्रीकर, मुख्यमंत्री पार्सेकर, विनय तेंडुलकर, सतीश धोंड, खासदार सावयकारा सारकेले ज्येष्ठ फुडाऱ्यांची सकाळी पयली मुख्यमंत्र्याच्या आल्तिनो वेल्या बंगल्यार बसका जाली। खाते वाटप, मंत्रिमंडळाचो विस्तार आणि 2 नव्या मंत्र्यांचेर ते बसकेत सगळे थारले। Final is Chief Minister. We discuss many issues. We will also discuss with the ministers, senior minister. CM will finally convey whatever is his decision. From Monday next week, everybody should in a position to for discharge their duties with full fledged. मिकी पाशेको आणि आवेर्तानाक मंत्री करपाचे थारला। Whatever chief minister get elected, I'm happy man. No tension. I was sure I would get it. It's no problem. So you think that you will retain that old portfolios or? No, that's to be seen. That I can. Have you? I am not demanded for anything. Whatever they give me, I'll take. प्रमोद सावंताचे नाव पयली येताले। सांजे सचिवालयात परत ताचेर चर्चा जाली। ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट। रक्षामंत्री मनोहर पर्रीकार उत्तर प्रदेशांतल्यान बिनविरोध राज्यसभा खासदार जालो। बिरेस्तारा घोषणा जाली। शुक्रारा तो पणजेच्या आमदारकीचो राजीनामो दितलो। आता पणजेचो आमदार कोण म्हूण चर्चा सुरू जाल्या। उपरांत जावपा आशिल्ले पणजेच्या पोट वेंचणुकेन देवंक बीजेपीच्या तिकेटी खातीर कितलेशेच जाण रावल्यात। ॲडव्होकेट आयरिश रॉड्रिगीज आनी बाबूश मोन्सेरात अपक्ष रावपाची तयारी करतात। शेनवार मेरेन पर्रीकार पणजेची आमदारकी सुट्टलो। लखनौच्यान ताची राज्यसभा खासदारकी बेरेस्तारा जाहीर जाली। दुसरो उमेदवार अपात्र थारिल्ल्यान पर्रीकार लखनौ सिटावेल्यान बिनविरोध राज्यसभा खासदार जाला। बेरेस्तारा निकाल जाहीर जाल्ल्यान शुक्रार वा शेनवारा पर्रीकार पणजेच्या आमदारकेचो ताबो सोडटलो। मात पर्रीकारान पणजे सोडटकच पणजेचो आमदार कोण जातलो हाचेर बरीच चर्चा सुरू जाल्या। कितलेशेच अपक्ष पणजेचेर दोळो दवरून आसात। पर्रीकाराक केंद्रात व्हरतात म्हूण कळटकूच सांताक्रूजचो काँग्रेस आमदार बाबूश मोन्सेरातान पणजे अपक्ष रावपाची घोषणा केल्या।
राजकीय मळार सक्रिय जाल्लो आदवोगाद आयरिश रॉड्रिगीसूय आपले उमेदवारीची सिग्नल पातळयता. A lot of friends and people have requested me to consider contesting the by-election to the Panjim Legislative Assembly. I have considered the proposition and I've clearly decided to throw my hat in the ring. See, I always had a wish to contest from Panjim. Okay, and I feel I have a connect with the people where Panjim is concerned. पर्रीकाराचो उत्तराधिकारी जावपाक बीजेपीचे तिकेटी खातीर जायते दावेदार आसात. पणजेच सावन बीजेपीच्या तिकेटी खातीर सिद्धार्थ कुंकळयेकार, गौरीश धोंड ही नांवां चर्चेत येतात. आदलो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीच्या नांवाची चर्चा जाल्ल्या, पूण ताणें आपल्याक इत्सा ना म्हणून स्पश्ट केलां. बीजेपी आनी अपक्षांनी पणजेच्या वेंचणुकेचें सिग्नल सोडपाक सुरवात केल्या. मात मुखेल विरोधी पक्ष काँग्रेसीत अजून कांयच जाग माग दिसना. कांय जाण महापौर सुरेंद्र फुर्तादोचें नांव घेतात. ते भायर काँग्रेसीचो आमदार बाबूश मोन्सरात पणजे अपक्ष रावता ताचेरय काँग्रेसीन अजून मेरेन तोंड उगडूंक ना. ब्युरो रिपोर्ट, प्रुडंट. पणजे पोटवेंचणुकेन काँग्रेसीचो उमेदवार आपुणूच म्हूण महापौर सुरेंद्र फुर्ताद काँग्रेस हावसान घोशणा करून मेकळो जाला. प्रदेशाध्यक्ष लुईझीन फालेरो सामकारूच ताणें मिडिया मुखार ही घोशणा केली. लुईझीन म्हणटा हायकमांडा कडेन उलोवचें पडटलें. उमेदवार थारायतना सगळ्यांक न्याय मेळटलो हाची खबरदारी घेतले म्हणूनय लुईझीन उलयलो. काँग्रेस आमदार बाबूश मोन्सरातान पणजे सावन अपक्ष वेंचणूक लडोवपाची तयारी केल्या. ताचेर मात लुईझीन उलयलो ना. On Jawaharlal birthday that I am the candidate of Congress party in Panjim and only Suren Furtad, nobody else. I have been ill-treated by this party right from 94. Now with Mr. Luzin Falura as the president, I am confident that everything goes smoothly. I hope there will be no match fixing this time. I am very blunt. On the day of the birthday of Jawaharlal Nehru, I am announcing my candidature in presence of the party of the president. Let me just clarify, I am very happy that he has offered his candidature. But as the president, as per the procedure, we will definitely consider it and we will announce it at the appropriate time after taking the appropriate decision. And as a president, I reciprocate this enthusiasm, but we will take a decision as per the procedures of the party, and the announcement comes from Delhi, not from Luzin Falero. पर्रीकार उत्तर प्रदेशांतल्यान राज्यसभेचेर खासदार म्हूण गेला. ताणें पणजेचे आमदारकीचो राजीनामा दिलो की पणजे मतदारसंघाची पोटवेंचणूक जातली. पणजेचो महापौर सुरेंद्र फुर्तादान आपूण उबो रावतलो म्हूण थेट घोशणा केली आनी ती प्रदेशाध्यक्ष लुईझिनाच्या सामकार. काँग्रेसीचोच आमदार बाबूशय वेंचणूक लडयतलो अशें म्हणटा. हे विशीं मिडियान लुईझिनाक विचारलें. तो उलोवंक तयार ना. Your Congress MLA Babush Mantra already declared as an independent candidate. He himself declared. What do you want to say on that? In all humility, I don't want to comment on independent candidates. But he is a Congress candidate. He is a Congress MLA. No, he is a Congress MLA. He is your MLA. That's why we are asking. He is your MLA. What do you want to say? I have said in all humility, I don't want to comment on this. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट देवेंद्र गावकार. घेऊ एक विराम.